अंजुना बेकायदेशीरपणान चलपी बांदकाम उपविभागीय दंड अधिकाऱ्यांच्या आदेशा उपरांत एकदाचे मोडून उडयले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उच्च न्यायालयान हे बांदकाम बंद उडयले, पूण दुकानधन्यांनी बेकायदेशीरपणान आपलो धंदो चालूच दवरिल्लो। दुकानाची रितसर कागदपत्रां लेगीत नाशिल्ली। निमाणे हे बांदकाम सोमारा मोडून उडयले। तो घर है ना, घर है ना उधर। तो बिजनेस कैसे चालू किया? तो चालू नहीं है, वो गर्मी पड़ता ना, इधर गर्मी बहुत है ना इधर। हाँ, तो माल डिस्प्ले किधर से आता है? लेकिन माल तो दिख रहा है ना बाहर। माल तो ऐसे ही लगाता है, तो वो पता है। और वो ये दिन आया, ये नोटिस ही आया। नोटिस के बाद एक खाली करना है। हाँ। वो नोटिस नहीं आया मेरे पास। ही जी आयची डिमोलिशन जी पळय जाल्या पळय न्हू, ती अंजुना सर्वे नंबर 132/11 आणि 132/12 ह्या सर्वे नंबरान जाल्ली आसा। तेची प्रोसिडींग्स CRZ चालू आसलेली अपॉन हायकोर्ट डायरेक्शन्स, आनी एज पर दॅट डायरेक्शन्स आमकां डिमोलिशन ऑर्डर हायर ऑथॉरिटीजान येयल्लेली आसा, ती आज इम्प्लिमेंट केल्ली आसा। सो हे शॉप जे आशिल्ले इलिगली चालू आशिल्ले, आमी सकाळी जेन्ना डिमोलिशनाक गेल्ले, इट वॉज ऑपरेटींग। इट वॉज ऑपरेटिंग। सो भितर सगळे मालूय आसलो भितर। त्यांचे सामान बी थोडा नाशिल्ले। आसलेलो ते ऑपरेशन आशिल्ले म्हणून डेमोलिशन येयल्ले काय? ना तेजी सेपरेट प्रोसिडींग CRZ चालू आशिल्ली सो ती ऑर्डर येयली आनी तेची डिमोलिशन ऑर्डर